सांग लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 13वो अध्याय 6व्या वाक्यातावन 9वें वाक्य. उपरांत जेजू तांकां ही होपार सांगी लागलो. एका मनशान आपल्या दाका मुळ्यांत एक आंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एक्की मेळ्ळें ना. देखून मळबाच्या त्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातर न घाल. धरणीर कित्याक ताणें भार दिवचो. तवळ मालीन म्हळें, धनिया, आनेक वर्सभर तो तसोच सोडूं. हांवें ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, नांतर तो कातरन घाल. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगळा सुमिया, जें कितें हांव आतां उलयतां सुमिया, तुज्या आत्म्याच्या सक्तीन उलोवंक करपा दी सुमिया. आनी जें कोणें उतार आयकता सुमिया, तांकां दैवीक सक्तीन तांकां बरो सर बंधनांतावन, सांकळींतावन, पिडे शिडेतावन, अनवारतावन, कश्टां नश्टांतावन तांकां सुटका लाबोवन आशिर्वादीत तांचे जिवीत जावं दी सुमिया. आमेन. मोगाचेनो आयच्या दिसा हांगासर आमी पळयता स्वामी जेजू म्हणटा, एक आंजुराचो रूख आसा. जर तर तो आंजुराचो रूख फळ दिना जाल्यार त्या उद्देश कितें जारी जायना. आंजुराच्या रूख खंयसर लायिल्लो, तो आंजुराचे रूख खंयसरी लायत आसले, तरी पूण तो दाका मुळ्यांत एका फळा बरीत जाग्यार लायिल्ल्या रुखा विशयंत आज जेजू उल्लेख करता. हर एक रूख आमी जर तर एक जड लायता जाल्यार एका उद्देशान लायता. जावंक पुरो आंब्याचें जड लायता आसतना आमकां आंबे जाय म्हणल्या उद्देशान आमी लायता. आमी खंयचेंय रूख जड लायता आसतना एका उद्देशान तातूंत फळ येयचें म्हणल्या उद्देशान रचता. जर तर आमी एका जिवीक पोसता जाल्यार, जावंक पुरो हांव एक पेट्याक पोसतां, म्हज्या घराक रक्षण मेळच्या खातीर हांव एका त्या पेट्याक पोसतां. जर तर हांव एक गाय पोसतां जाल्यार म्हाका त्या गायतावन मेळच्या बऱ्या दुदा पासत हांव ती पोसतां. हर एकलो व्यक्ती आपल्या जिवितांत जें कितें करता जाल्यार तें करता आसतना एका उद्देशान करता, एका उद्देशान करता. आज हांव आनी तूं एक चिंता हांगासर आटयता, एक ध्यान करता, रचनार आनी रचना मदलो संबंध. सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका रचल्लो उद्देश कितें, आनी ह्या विशयंत हांव आनी तूं ध्यान करतले. हांव पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्यायान 27वें वाक्य अशें म्हणटा, देवान मनशाक आपल्या सारकेसो रचलो. देवाच्या सारकेसो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री जावन ताणें ताका रचलो. कशें रचलो? आपल्या सारकेसो ताणें रचलो. सर्वेस्पोर खंयच्या सारकेसो व्यक्ती? तो एक सर पदवेदार, आल्फा आनी ओमेगा, सर सत्यवंत आनी हर एकी ताजे कडेन आसचो तसलो एक व्यक्ती जावन आसा सर्वेस्पोर देव. आनी आपल्या सारक्याचो सर्वेस्पोर देव मनशाक रचता. आपल्याच सारक्याचो सर्वेस्पोर देव मनशाक रचता. आपल्या सारक्याचो म्हळ्यार कितें म्हणलें अर्थ आमी त्या उत्पत्ती ग्रंथांत 5व्या अध्यायांत 1 तावन 3 वाक्यान आमी पळयता. थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा, आदामच्या वंशाची चरित्र अशी आसा. देवान मनशाक रचतना ताका आपल्या सारकेसो ताणें केलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां केली. ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आनी तांकां मनीस म्हूण नांव दिलें. आदाम 130 वर्साच्या प्रायर ताच्याच सारकेसो एक पूत जल्मालो.
आता कशें सांगता आदामाक ताच्याच सारकेसो पूत जल्मालो तर सर्वेस्परा देवान मनशाक रस्त आसतना ताजो पूत आनी ताजी धूव म्हणल्यार बरें ताजें भुरगें म्हणल्यार बरें ताच्या स्वरुपान तो रचलो, ताज्या स्वरुपान तो रचलो. आमी पळयता जुआंवच्या 4 अध्यायान 24 वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा देव जावन आसा आत्मो देखून ताका आत्म्या आराधन करता आसतना आत्म्यान आनी सतान ताका आमी आराधन करी जाय. देव जावन आसा आत्मो, हांवें जावन आसा आत्मो आनी ह्या आत्म्यांतावन आत्म्याक आमी आराधन करूंक जाय. देखून म्हजो आनी तुजें स्वरुपाय देव जावन आसा आत्मो, हांवें जावन आसा आत्मो आनी आत्म्याच्या स्वरुपार हांव तूं बरोवलें व्यक्ती जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत 2 अध्यायांत आमी पळयता थंयसर पवित्र पुस्तक 7 वाक्यान म्हणटा तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो. जिवाचो स्वास म्हणजे आत्मो ताजे थंय फुंकलो. आपल्या सारकें कसो आसा आत्मो, आपल्या सारकेसो आत्मो एका मनशाक तो फुंकता आनी त्या देखून हांव आनी तूं जें कितें आमी मनीस जावन आसा मोगाच्या न्हू आमी सर्वेस्परा देवाची भुरगीं, त्याच सक्तीन बरलेलीं देवाची भुरगीं आनी त्या देखून स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या देवाक आमी उलो मारता आसतना बापा म्हणून उलो मारूंक सांगता. सामातेवाच्या 23 अध्याय 9 वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा संवसारांत कोणूच बापा म्हणून उलो करी, कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सरकार. म्हळ्यार हांव आनी तूं सर्वेस्परा देवा बापाची भुरगीं, त्या देखून तो बाप आमी ताची भुरगीं जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत तस प्रमाणे आमी पळयता ह्या भुरग्यांक हांव आनी तूं भुरगीं तर आमकां कसलो अधिकार दिला हे प्रत्येक तरान आज हांव नियाळ करता. कित्याक म्हळ्यार आज मनीस संवसारांत मस्त रितीन कंगाल जाला. जावं पुरो आमच्या समुदायाच्या लोकांक बेस आमकां खंयसरी काम मेळना, आमकां खंयसरी काम मेळना, एक व्यापार करूंक जाता आसतना एक विविध कारणां खातीर आमकां जियोवचेंच कश्ट भोगलां. पूण निजायकी आमी असले एक व्यक्ती आमी पळयता द्वितीय पुस्तकांत 28 अध्यायान 13 वाक्यांत सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुमकां तकली करतलो न्ही शिमटी, म्हळ्यार तुका एक लिडर करतलो, तुका एक मुखेली करतलो न्ही एक पाटलावदर. आनी म्हाका तुका रचलो उद्देश सर्वेस्पर देवान वस्तू जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्यायान 28 वाक्य म्हणटा देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी साडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडा. दर्याच्या मसल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. देखून म्हाका आनी तुका रचलेलो उद्देश, सर्वेस्पराच्या स्वरुपायसो रचलो उद्देश हांवें आनी तुवें रजवडकी चलोवच्या पसत. सालुकाच्या 10 अध्यायान 19 वाक्यान आमी पळयता आमच्या रचणारान आमकां अधिकार दिला आनी तो म्हणटा पळया सोरोप इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळे बोळस पांय तळा मस्तोवंक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. उत्पत्ती ग्रंथान मात अधिकार दिल्लो न्ही, ताजे बरोबर जेजू क्रिस्ती तेंच म्हणटा सोरोप इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळें बोळ मोडूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. त्याच प्रमाणे सामार्काच्या 16 अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यान आमी पळयता जेजू म्हणटा सतमंतल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली, म्हजे नवीन ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय बी वीख बी पियेते जाल्यार तांकां तें बाधा करचें ना आनी पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां तें बरें करतलो. आमकां हर एका मनशाक प्रत्येक तरान जे कोण आमी भावार्थी म्हणटा सर्वेस्परान रचलो उद्देश जावन आसा रजवडकी चलोवंक, अधिकार चलोवंक, न्ही एक गुलामा भशेन हांवें तुवें जियोंक. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जायते फावटी आमकां अधिकार दिल्ल्या विशयान उल्लेख आसा. जेजूक धरिल्ल्या वेळार पिलाता मुखार रावल्ल्या वेळार
पिलात म्हणटा म्हाका तुका धरून की हक्क आसा सोडचेच अशें म्हाका अधिकार आसा. आनी जेजू एक सवाल सांगता, तुका तो खंयसर तो अधिकार आयलो? तो तुका अधिकार आयिल्लो सर्वेस्परांतावन दिल्लो, सर्वेस्परांतावन दिल्लो. म्हाका न्ही तुका भोगोंक पुरो, म्हाका कसलो अधिकार आसा, म्हाका कसलो अधिकार आसा. सामान्य तरान हांवें तुवें पळोवचें जाल्यार हांव एक बापूय जावन म्हज्या भुरग्यांचेर म्हाका अधिकार आसा. हांव एक टिचर जावन म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या स्टुडंट्सांचेर म्हाका अधिकार आसा. हांव एक जावंक पुरो धर्मीक म्हणयारे जावन, एका पाद्र्याप जावन म्हज्या फिरगजिंदसच्या लोकांचेर हांव एक अधिकार चलोवन आसा. हांव एक ऑफिसांत एक मालक जावन या एका सुपरवायझर जावन म्हज्या सकयल आसच्या व्यक्तींचेर म्हाका अधिकार आसा. म्हज्या हर एका आमच्या जिवितांत हर एकल्याकी म्हाका तुका अधिकार आसा. पूण तो अधिकार हांव तो कसो उपयोग करता म्हणल्याचेर आमच्या जिवान उंदून आसा. मोगाचें हांवान तो दिल्लो अधिकार हर एकल्या मनशाक हर एका रितीचे अधिकार आसा. म्हजे मुखार एकलो मनीस मुखार रावता, त्या मनशा लागीं हांवें थोंडा खायिल्लें उलोवंक कितें जाता, म्हाका अधिकार आसा. या बऱ्या रितीन उलोवंकय अधिकार म्हाका आसा. हांवें कशें उलयल्यार हांवें जर तर चुकोवन उलयलें जाल्यार ताजो परिणाम हांवें भोगचें पडटा. बऱ्या तरान उलयलें जाल्यार ताजो बरो फळी म्हाका लाभता. म्हाका न्ही तुका हर एका दिसा हर एका कडेन अधिकार छालावण करूंक मेळटा. उडास दवर आं, म्हाका न्ही तुका हर एकल्यांक हर एका कडेन अधिकार चलोवंक आमकां अधिकार मेळटा. जावं पुरो एक ल्हानशे एका क्लासींत एक क्लास लिडर, ताका एक अधिकार चलोवंक आसा. क्लास लिडर व्हडलें कांय MLA जायचें म्हणून एक क्लास लिडर, ताका एक अधिकार चलोवंक आसा. एका कुटुंबांत जावं पुरो एक आवय, तिका एक अधिकार आसा. ती कुटुंब चलोवचो अधिकार ती चलोवन आसा. हर एकल्यांक आमी सांगचे हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत एका न्ही एका रितीचो अधिकार. जावं पुरो कांय ना जाल्यार आमचे ते मन जाती आसात, ते पेटो जावंक पुरो माजर जावंक पुरो, ताजेर आमी अधिकार चलयता. कशें चलयता? मारून बडोवन या मोगान पळोवन. त्या देखून उडास दवरया, म्हाका आनी तुका अधिकार सर्वेस्परा देवान दिला. वो अधिकार हांव जर तर सर्वेस्पराच्या आज्ञा प्रमाणे, उतरां प्रमाणे, संदेशा प्रमाणे बऱ्या रितीन चलयता जाल्यार म्हाका चड आनी चड अधिकार मेळटा. त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी म्हणटा पळयता, एकल्याक 10 नाणीं दिलीं, एकल्याक 5 नाणीं दिलें, एकल्याक 1 नाणें दिलें. आनी जेजू म्हणटा, कोणें तुवें चड उपयोग केलें तुका आनीकय चड दितात. तुजो अधिकार जर तर तुवें बऱ्यान चलयलो जाल्यार तुका चड आनी चड अधिकार दिवनूच वेतात. जर तर म्हजो अधिकार हांव ओठार चलयलें जाल्यार देवाक तें मानवचें ना. त्या देखून उडास दवरया, हांव आनी तूं हर एकलीं सर्वेस्परा देवानाचे रस्ना जावन म्हाका आनी तुका रचयल्लें अधिकार ह्या संवसाराचेर बऱ्या रितीन चलोवंक. हांव आनी तूं सर्वेस्परा देवा थंय जेजू क्रिस्त तुवें 6 वारिसदार जावन आसा. जेजू क्रिस्त मात्र वारिसदार न्ही. पवित्र पुस्तक म्हणटा हांव आनी तूं हर एकलीं सोम्यान जेजू क्रिस्त थंय 6 वारिसदार. सांग पळोवन रोमाकारांक बरयल्ल्या 8व्या अध्यायांत 7व्या वाक्यान आमी पळयता, 17व्या वाक्यान आमी पळयता, आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार, केदाळा आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारिसदार वय. तितलेंच न्ही, क्रिस्त सवें देवाच्या दायजाचे 6 वारिसदार आमी. वी आर द को इनहेरिटर्स. सांगाता आमी वारिसदार. रचनारान ही रचना म्हाका तुका रचयल्ली. सोम्या जेजूस थंय सांगाता वारिसदार जावन सर्वेस्परा देवाचो वारिसदार जावन म्हाका तुका ही रचयल्ली रचना जावन आसा. त्याच प्रमाणे वांजेलाच्या 11व्या अध्यायांत म्हळ्यार उगडापण पुस्तकांत 21व्या अध्यायांत 7वें वाक्य आमी पळयता, जायते वंजातल्याक हें सगळें दायज मेळटलें. हांव ताचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. जर तर ह्या संवसारांत हांवें जायते वन जावन जियेता जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं म्हजो पूत जातलो. पूत जाल्यार कितें आसा? कशें बापायक अधिकार आसा तशेंच पुताक अधिकार आसा आनी जायतलें आमी बरें करूंक शकता. सवाल हांगासर रूप जाता, आमी कितें देवाची भुरगीं जाल्ल्या फुडें आमी देवा बरीं जावंक साध्य आसा की? पवित्र पुस्तकांत किर्तन 82वें किर्तन 6वें वाक्य म्हणटा, हांवें म्हळें तुमी देव, तुमी सगळे परमोन्नत देवाचे पूत. हांवें म्हळें, पवित्र किर्तनकार म्हणटा, हांवें म्हळें
तुम्ही तुम्ही सगळे परमोन्नत देवाचे पूत. आणि यांचा उल्लेख करणं स्वामी जेजू ख्रिस्त सांजुच्या 10व्या अध्यायात 34 आणि 38 वाक्यात म्हणता, जेजून जाप दिली, तुम्ही देव म्हणून सांगता, ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात गी नात. जर देवाचे उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचे उतार केदींच बगूंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें म्हळें देखून हांवें देव निंद केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें. हांव म्हज्या बापाचीं कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानिनाकात, पूण तूं हांव करता तें हांव करता वय जाल्यार म्हाका तुमी सत मानिता ना तरी हांव करता तें पुणी सत माना. थवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्यान मनांत चड आनी चड रिगतलें. हांव बापा थंय बाप म्हजे थंय म्हळ्यार एकवट, बापा थंय म्हळ्यार आत्म्या थंय एकवट ह्या आशिल्ल्या वेळार बोरींग कामां आमी करूंक शकता. आनी जेजू म्हणटा हांव देवाचो पूत म्हूण सांगल्यार तुमी इतलें पुरो उलयतात शास्त्री बारी जेव. आनी स्वामी जेजू उल्लेख करता, पवित्र पुस्तक म्हणटा, जर देवाचे उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात, तर देवाचे उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात, तर हांवें इतलें बापाच्या आत्म्यात एक जावन इतलीं पुरो बोरीं कामां करता, तर हांवें देवाचो पूत म्हणल्यार कित्याक तुमी आंगार पडून आसात, कित्याक तुमी आंगार पडून आसात. पवित्र पुस्तकांत सांजुच्या 1 अध्याय 14 वाक्य म्हणटा, आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचे हक्क दिले. देव आनी देवाचीं भुरगीं वागाचीं पिलांक जावचीं. देवाचीं भुरगीं आमी देवाच्या स्वरुपाची सारक्याची जावन आसा. आनी त्या खातीर सांजुच्या अध्यायान 14व्या अध्यायांत 12व्या वाक्यान स्वामी जेजू म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता तीं कामां करतलो, तितलेंच न्ही ताजेकी वर्तीं कामां करतलो. जो कोण म्हाका सत मानता, हांगासर पळयलें सांजुच्या 1 अध्याय 14व्या वाक्यान आमी पळयता, जो कोण जेजूक सत मानता तीं देवाचीं भुरगीं जातात. आनी 14व्या वाक्यान 12व्या वाक्यान म्हणटा, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांवें केल्ल्या बरींच बरीं कामां करता आनी हाचेकी वर्तीं कामां करता. आनी आमी आत्तां वाचलें सांजुच्या 10व्या अध्यायांत आमी पळयलें, हांव जर तर बापाचीं कामां करता जाल्यार हांव एक देवाचो पूत म्हणल्यार कित्याक तुमी म्हजेर उपराटल्यात. म्हळ्यार हांव आनी तुयी म्हाका आनी तुका हर एका मनशाक सर्वेस्परा देवान रचयल्लें सर्वेस्पराचीं कामां करूं. ताजे बरींच त्या आत्म्यातय एक जावन आमी राजवडकी चलोवंक. आनी ह्या खातीर आमी पळयलें जाल्यार आमच्या जिवनांत, म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत आमकां ही अधिकार आसा तरी चालावण आमी करूंक शकना, आमचे थंय ती सकत ना. आनी हांव आनी तूं आळणी जाल्ल्या मिठा बरें जावन आसा. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा सामातेवाच्या 5व्या अध्याय 9व्या वाक्यांत, तुमी पृथ्वीचें मीठ म्हळ्यार सगळ्या संवसाराक तुमी रूच दिवचे असले व्यक्ती, तुमी सर्वेस्पर देवाच्या स्वरुपाचे व्यक्ती. सर्वेस्पर देवान कशें बरें करनच केलो, हर एकल्यांक बरें केलें, तसलें एक बरें राजवडकी चलोवचे तसले व्यक्ती. पूण आज तुमी कितें जालां, मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका खरसाण दिवची, भायर उडोवंक आनी पांय तळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकच उपकार ना. आज हांवें तुवें सगळें आमच्या अंतस्करणाक हांवें तुवें सवाल करीसय, हांव सर्वेस्पराच्या स्वरुपाचो भावार्थी जेजू थंय सतमानचो व्यक्ती, हांव निजायकी सर्वेस्पराच्या स्वरुपाचो जावन ताचे बरेंच एक राजवडकी चलोवचो व्यक्ती जावन आसा हांव गी, ह्या आळणी जाल्ल्या मिठा बरीं जावन उपकाराक पडनातलें जनांग जावन ह्या समाजींत जिवन आसा हांव गी. सर तर हांव आनी तूं उपकाराक पडनातलें, ह्या समाजीक प्रयोजनाक पडनातलें एक व्यक्ती जावन हांव आनी तूं जिवन आसा जाल्यार आळणी जाल्ल्या मिठा बरी म्हजी आनी तुजी परिस्थिती.
पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता आमचें नांव आमच्या कुटुंबाचें नांव खंयसर कोणाक तें सन्मान जाल्लें जावन आसा. सांत पावलो एफेसकारांक बरयल्या 3ऱ्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायान 14व्या वाक्यान म्हणटा, ह्या पासत हांव बापा वजीर सरपडोवन मागता, सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम आपलें नांव ताचें थावन घेता. कोणा थावन घेता? सर्वेस्परा थावन मुझें आनी तुजें कुटाम नांव घेता. आमी एक खाली व्यक्ती, एक सामान्य व्यक्ती न्ही मोगाचें. हांव आनी तूं सर्वेस्पराचीं भुरगीं जावन सर्वेस्परा बरी राजवडकी चलोवंक न मियारलीं भुरगीं जावन मुझें आनी तुजें कुटाम नांव घेता केदाळा सर्वेस्पराचें नांव घेवन हांव आनी तूं जियोन आसा. पवित्र पुस्तकांत जुवांव केल्ल्या उगडापणांत 5व्या अध्यायान 10वें वाक्य म्हणटा, तांचे वरवीं आमच्या देवाची याजकी सेवा करूंक एक रयाळ घराणें घडलें. सोम्या जिजूचे फाटलावदारी जावन सोम्या जिजूक ताजे तें एकवटून जियेतालीं एक रयाळ घराणें. रयाळ घराणें म्हळ्यार कितें? रयाळ घराणें म्हळ्यार राजवडकी चलोवचें घराणें. खंयलें घराणें? रयाळ घराणें म्हळ्यार राजवडकी चलोवचें घराणें. आनी त्या देखून आमी पळयता जुवांव केल्ल्या उगडापणांत 20वा अध्याय 4थें वाक्य अशें उल्लेख करता, जेजूक साक्ष दिवन देवाचें उतार परगट केल्ल्या खातीर शीस कापल्ले तांचे आत्मेय हांवें पळयलें. ताणें त्या मनजातीक जावं तिच्या मुर्तीक जावं आराधन करूंक नातलें. तशेंच तिजो गुर्तो आपल्या कपालार वा हातार घेवंकय ताणें इन्कार केल्लें. ते परत्यान जिवंत उठले आनी क्रिस्त सवें 1000 वर्सभर ताणें राजवडकी चलयली. कोणा राजवडकी चलयली? मुहें आनी तूं जे असल्या एक व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत जियेताले. जेजूक भावार्थ दवरून जेजू खातीर आपले जीव दिल्ले आनी ते व्यक्ती राजवड चलयतात. कितलीं वर्सां? 1000 वर्सां राजवडकी चलोवन आसात. म्हणजे जे खंयच्या खातीर एका व्यक्तीक रचणारान रचल्लो तें जावन आसा राजवडकी चलोवचें आनी तो अधिकार त्या व्यक्तीक मेळिल्ले आमी पळयता. तेच प्रमाणे तशें आमकां अधिकार चलयले जाल्यार आतां हांवें सांगलें हांव देवा थंय, देव मुजे थंय, हांव ताजो पूत. आमी राजवडकी चलोवंक जाय. राजवडकी चलोवंक जाय म्हूण म्हाका आनी तुका आशा आसा, तरी पूण राजवडकी चलोवंक जाताच ना. अधिकार आसा. चिंत्या, हांगासर एक स्विच आसा, थंयसर एक बल्ब आसा. हांव थंयसर अधिकार आसा म्हाका, हांगा भितर आसा, तें ऑन करता, स्विच ऑन करता, पूण बल्ब पेटना. कित्याक पेटना? मदें करंट थंय वायर आसा, तांदूळ सकत ना जाल्यार काय जाता, वीज सकत करंट ना जाल्यार काय जाता, तो बल्ब पेटना. अधिकार आसा म्हाका स्विच ऑन करूंक, बल्बी हांगासर आसा, मदें वायरूय आसा, पूण ताजे थंय कितें ना? वीज सकत ना, करंट ना, त्या देखून पेटना. म्हाका आनी तुका सर्वेस्परा देवान रचला अधिकार चलोवच्या खातीर. तो अधिकार पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां तो दिला. तरी पूण हांव आनी तुजे थंय ती सकत ना, त्या देखून म्हजे थंय आनी तुजे थंय सकत उणें आशिल्ल्यान आमी ती मात कार्यां करूंक शकना. त्या देखून पवित्र पुस्तक आमी पळयता सर्वेस्पर देव आमी ताचे थंय एकवटाचें म्हूण सांगता, उलो दिता. आमी कशें जायचें? ताचे थंय एकवटाचें. त्या देखून जायते फावटी उल्लेख करता आसतना म्हणटा तो पती आनी आमी ताची पतीण म्हणटा. सर्वेस्पर देव पती, आमी ताचे फुडें पती आनी पतीण कितें जाता? एकवट जाता. जर तर घोवाक अधिकार आसा जाल्यार बायलेक अधिकार आसा. ती दोगांय एकवट जावन जियेतलीं. तशेंच सर्वेस्पर देव म्हणटा आमी पतीणे बरी त्या पती थंय देवा थंय एकवटान आसा जाय. आमकां उल्लेख पळोवचें जाल्यार आमकां कोरिंथकारांक पळयल्या पयल्या पत्रांत 17वें वाक्य अशें म्हणटा, कोण सोम्याक एकवटता तो तांचे संगी एकत्व जाता. सर्वेस्परा थंय जो कोण एकवटता तो ताजे थंय एकत्व जाता. आनी इसाया प्रवादीच्या 54 अध्यायान 5वें वाक्य म्हणटा, कित्याक तुजो रचणार तुजो पती. कोण म्हजो पती? रचणार म्हजो पती. दळबरांचो सर्वेस्पर ताचें नांव. म्हज्या पतीचें नांव कितें?
दळबरांचो सर्वेस्पर ताजें नांव. दळबरांचो सर्वेस्पर म्हजो पती. कित्याक पती? हांव ताजे थंय एकवटोंक जाय आनी केदळ हांव ताजे थंय एकवटतां म्हजे थंय सकत आसा. हांवें सांगलें हांगा तावन वायर आसा, ह्या स्विच्चा तावन बल्ब आसा, हांगा तावन थंयसर वायर येता. जर तर तें वायर खंयसर तावन करंट येता, त्या करंटाक कनेक्शन ना जाल्यार, तें लागोन ना जाल्यार कितें जाता? बल्ब पेटना. मुस्तुमुटी म्हजे आनी तुजें जिवांनी आमकां अधिकार दिला. आमचे थंय साबार संगती आसात, पूण आमी काले थंय कनेक्ट ना, सकत आसचे कडेन कनेक्शन ना. आनी त्या देखून थंयसर सकत येना आनी आमचें जिवीत, ह्या उरलेंचें जिवीत आमकां पेटोवंक शकना. पयत पुस्तकांत उल्लेख करतात, एझेकियेल प्रवादाच्या 16व्या अध्यायान 8वें आनी 15 वाक्य मुख्य जावन आसा. 8वें वाक्यान थंयसर स्वामीजी सर्वेस्पर देव म्हणटा, एका पतीन एक सरी करता आनी म्हणटा, हांव परतून तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी हांवें तुजेर नदर घाली. तुवें मोगार पडसो वेळ आयिल्लो. हांवें म्हज्या शेल्याची देख तुजेर पांगरायली आनी तुजें विणगेपण दंपलें. हांवें सफोत घेवन तुका बस दिली आनी तुजे कडेन एक करार केलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव आनी तूं म्हजें जालें. म्हळ्यार सर्वेस्परांतय एक जालें हांव. सर्वेस्परांतय म्हजें जालें म्हळ्यार एक पतीण जावन एक जालें हांव. आनी 15वें वाक्य कितें म्हणटा? 15वें वाक्य म्हणटा, पूण तूं तुजेच स्वभाव पिसवालें. तुज्या किर्तीचो दुरुपयोग करून एक वेश्यातून जालें. हर एका वाटसुऱ्या कडेन तुवें व्याभिचार केलोय आनी तांचेच तूं जालें. आज आमकांच आमी विचारण करीसे मोगाचें. सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका रचला रजवडके चलोवंक, तरी हांव आनी तूं रजवडके चलोवंक शकना. कित्याक म्हळ्यार त्या देवांतय हांव आनी तूं एक जाल्या हांगी. या हांव आनी तूं म्हजेच स्वभावाक पिसोवन हांव बारी सोबीत, म्हजेडे दूड असो पळोवन म्हजेडे भयंकर हांव ग्रेस्त, म्हजे कडेन आसची भलायकी पळोवन हांव बारी एक गट मोठो, हांव तशें हांव अशें म्हणून आमकांच आमी पिसवाले हांगी मोगाचें. आनी आमकांच आमी पिसवून आमी देवांतय पयस गेले हांगी. आनी देवांतय पयस गेल्ल्या वरवीं, देवांतय आमी एकवट नासल्या वरवीं आमकां ती सकतच ना जाली गी. सर्वेस्परांतन हेजी आशिल्ली सकत अधिकार म्हाका आनी तुका सगळ्यांक दिला. म्हाका आनी तुका रचलो उद्देश तत्व जावन आसा. तरी पूण आज आमच्या समाजांत आमी सकत नासल्या व्यक्ती बरी जाल्या. हांव खंयसर गी हर एकल्यान आमकां आमचें काळीस, आमचें अंतस्करण आमकांच आमी विचार करूंक जाय. आमी पयत पुस्तकांत पळयता, कोरिंथकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 2रे वाक्य म्हणटा, हांवें तुमकां एका दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यात. एक आपुट्टो अंक वरी तुमकां क्रिस्ताची पतीण करून ओपोवन दिल्यात. म्हळ्यार क्रिस्ताची पतीण म्हळ्यार एकवटूंक हांवें तुमकां दिलां. आनी केदाळा हांव आनी तूं एकवटता हांव, त्या दाळा विशिश्ट तरान जायतीं बरीं कामां करूंक शकता हांव. थंयच आमी पळयलें सांजोवच्या 14व्या वाक्यांत, जर तर तुमी म्हजे ते आसचे जाल्यार म्हजे बरींच कामां करतले. मेल्ल्यांक जीव करतल्यात, पिडेस्तांक गूण करतल्यात, अधिकार तुमी चलयतल्यात. पूण केदाळा एकवटून आशिल्ल्या वेळार अधिकार हांव आनी तूं चलोवंक शकता. आनी म्हजे की वर्थ रितीर तुमी अधिकार चलयता म्हणून जेजू क्रिस्त आश्वासन दिता. आनी सांजोवच्या 15व्या अध्यायान आमी पळयता, जेजू क्रिस्त म्हणटा, आतां ज्या प्रस्तुत परिस्थितीर आमी पळयलां, दादलो आनी स्त्रियेक आमी खंयसर एक टॉक दिलें आयकलां जावंक पुरो. दादलो आनी स्त्री कशें, एक बरो दादलो आनी स्त्री पोती पोतेन कशी आसता, एका इश्टीने बरीं, एकामेका कांय गूड दवर नासतना एकामेका एकवटून माया मोगान आसचें तसलें इश्टीने बरीं आसात. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, हांव तुमकां साकोर म्हूण आपयना. सांजोवच्या 15व्या अध्यायांत 14वें आनी 15वें वाक्य अशें म्हणटा, हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकोर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हूण कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापात हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. स्वामी जेजू क्रिस्त म्हाका तुका कितें म्हणूंक आशेता, इश्ट म्हणटा. कित्याक इश्ट म्हणटा,
मुझे ते आनी ताजे ते आसचो तो एकवट असो संबंध, एकवट असो संबंध. त्या आमचे ते असलो एकवटपण असो संबंध आसा. त्या हांव आनी तूं रजवडकी सोलोंक हांव तूं शकतले. आमी पळयता ह्या पयत पुस्तकान मात्र न्ही, उपरांत मुस्तुदानाचे सांताची जिणयेचेर एक मोठ्यान एक नदर गेली जाल्यार मोठ्यान आमी जाणाव सेंट विन्सेंट फेरार. ताच्या जिवितांत जायतितली ताणें अजापां केल्लीं. जुदेव लोक क्रिस्तवांक विरोध जावन आसले, तरी पूण हो विन्सेंट फेरार एका जुदेवांच्या सिनागोगाक येता. लगभग 10,000 जण एकच बोटीन कन्वर्टर जावन वतात, परिवर्तन जाता. जेजूक पातयेवन ताजो पाटलाव करता एकच बोटीन. चिंतया कसलो अधिकार ताणें तो थंयसर चलयलो. एक बोटीन तो वेता आसतना एका मुग्ध मनशाक कितें करनासलें, मरणाची फर्माणाची शिक्षा दितात. आनी वो सेंट विन्सेंट त्या जीव आसतना तो म्हणटा, विन्सेंट फेरार म्हणटा, आळे ताणें सूख करूं ना, ताका सोड सोडा. पूण लोक आयकना आनी कितलें सांगल्यार लोक आयकना. आनी ह्या मनशाक कोणाक शिक्षा दिल्या, ताका मरणाची शिक्षा केल्या आनी ताका प्रोसेशनार व्हडलें एक जावन व्हरतात. आनी थंय व्हरता आसतना थंयसर मुखार वयता आसतना थंयसर एक मॉर्नाचें प्रोसेशन येता. मॉर्न एक लोक हाडून येता. आनी विन्सेंट फेरार थंयसर उबो रावन त्या मेल्ल्या मोड्याक सांगता, उठ आनी सांग, ह्या मनशान सूख केल्या की ना म्हूण सांग म्हणून. तक्षण तो उठता आनी म्हणटा, ह्या मनशान सूख करूं ना. सगळ्यांक अजाप जाता. उपरांत त्या मॉर्न पवले त्या मनशा लागीं विचारता, तुका हांव जियोंक, तुका गिफ्ट जावन हांव तुका जियोंक दिता. आनी तो मनीस म्हणटा, म्हाका नाका, म्हाका साल्वासांव मेळोन जाला, म्हजी जडती जाला, म्हाका साल्वासांव मेळ्ळा, म्हाका न्हिदोंक दी म्हणटा. परत थंयसर तो न्हिदता. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार आज आमचे थंय मुस्तुदानाचे कश्ट. आमी सांगता ताका अन्याय जाता, अनीज जाता, सगळें जाता. पळया, त्या अन्याय अनीज जाता आसतनाय जर तर देवाची सकत मुझे ते आनी तुजें तें वळटा जाल्यार हांवें तुवें जायतितलीं बरीं कामां करूंक साध्य आसात. एकल्या स्त्रीयेक विन्सेंट फेरार ताका तो ते स्त्री सुबीत ना म्हणटा, तो गोव सोमा मार नासलो. आनी थंय वो दादलो वो कितें करता, विन्सेंट फेरार ताका त्या स्त्रीयेक सुबीत व्यक्तीगन सोडटा. जायतितलीं अजापां आसात मोगाच्यान, जायतितलीं अजापां आसात. आमी जाणाव फ्रांसीस तो सगळे ह्या पृथ्वीच्या सर मनजाती कडेन, झाडां कडेन, रुखां कडेन, पक्षीं कडेन, बर्ड्स तांचे सगळे कडेन मोगान आसलो. ह्या मसले कडेन मोगान आसलो. इतलो मोगान आसलो की ताका वाग समेत कितें करनातले. कोणी कांय करूंक शकनात ताका. आनी सगळ्यां कडेन तो मोगान तो सगळ्या पृथ्वीचेर तो एक अधिकार चलोवन आसलो. खंय ताणें अधिकार चलयलो, कित्याक म्हळ्यार तो सर्वेस्परा देवातय संबंध ताणें दवरलो, जो कोणाक सगळ्यांक आमकां सबार जाणांक जाणा आसा. फ्रांसीस ताजी जिणी ताज्या ह्या संवसारांत जियेत आसतना तो एक पृथ्वीचो सगळ्यांचो तो मोग करनासा. आमी जाणाव थोडे सांत मासल्यांक तो तांचे कोणी आयकना जाल्यार सिदा वचून ते मासल्यांक वचून ताणें सुवार्ता प्रगट करची. मासल्यांनी तडयेक येवन तांची सुवार्ता आयकोवची. लोक पळोवन अजाप जाता आनी ताज्या फाटल्यान ताज्या उपरांत त्या सांता त्या व्यक्तीचे सुवार्ता ते आयकतात. आमी आयकलां एकटी एकल्याची मोगाची एक मासली आसली. एका सांताक मोगाची एक मासली आसली आनी ताका गुंतून आसतना ती मासली काण एकलो रांदूंक सोडटा. आनी बरे करून रांदून दवरल्या वेळार ह्या सांताक कळीत जाल्ल्या वेळार तो सांत मागता आसतना ती मासली जीव जाता आनी परत थंयसर वचून पडटा. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार सर्वेस्पर देवाची सकत आसता आसतना आमी इतलें पुरो आयकता भोगूंक पुरो हें कळ्ळें पिशेपण. आमी कशें देवा बरीं, आमी सत्यवंत कशें जावंक साध्य, रजवडकी कशें चलोवंक साध्य आसा म्हूण आमी सांगता तर आमी जर तर चिंता तर आमच्या मनशांनी हांगा संवसारांत जे येयले मनीस ते सांत सर्गार तावन देंवन येयले न्ही. म्हजे बरें आनी तुजे बरें सगळे ते मनीस जावन आसले. एवरी सेंट हॅज ए फास्ट आनी एवरी सिन्नर हॅज ए फ्युचर. म्हळ्यार हर एका सांताक ताजेंत मुळे पतकी जिणी आसली आनी हर एका पतक्याक ताजेंत मुळे सांती बरी जिवीत मुखलें जावंक अवकाश आसा. हांव तो खंयच्या परिस्थितीर आसूंक पुरो.
मकान तुका अवकाश असा, मकान तुका अवकाश असा, सांता बरें जिवनचे मकान तुका अवकाश असा. आमी कितलेय पत्के आयच्या दिसा हांव तूं कितलेय पत्के जावंक पुरो, सांता बरें जिवनचे मकान तुका अवकाश असा. आनी ह्या सांतांची जिणी आमी जर तर पळयलें जाल्यार साबार सांतांनी साबार जपांक दाखयल्यांत सर्वेस्परा देवान सोम्या जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आसतना कशी राजवडकी चलयली, तशेंच राजवडकी चलोवचें आमी पळयता. आमी म्हणचे न्हू पुरो, आज आमच्या राष्ट्रांत आमी थोडींच व्यक्ती आसा, आमी कितें करूंक साध्य आसा, आमी थोडींच व्यक्ती आसा, आमी कितें करूंक साध्य आसा. मोगाचें न्हू, जायतें करूंक साध्य आसा. एलिशाच्या काळार आरामगार तेंचे व्हडलें सैन आयिल्लें आनी एलिशाचो सेवक पळयता आनी त्या एलिशाक सांगता, आळे सगळें सैनानंत आमच्या सगळ्या ह्या गांवाक मुत्तिके गेला, कांय करूंक जायना, कांय करूंक ना, कॅप्टिव्स करून गेला. आनी एलिशा म्हणटा, सर्वेस्परा ह्या तुज्या सक्राचे दोळे उक्ते कर. आनी उक्ते करता आसतना कितें पळयता, ओ साकोर हजारो रथ सैन, सर्वेस्पराचे रथाचे सैन थंयसर आयतें जावन रावला. आनी ह्या सेवकाक घट्ट देर बगता. व्यत्यास कितें, त्या सेवकाचे दोळे हे भायले दोळे सारके आशिल्ले, पूण आत्मीक दोळे उक्तावण जाल्ल्या वेळार ताका तें सगळें सैन दिसलें. म्हाका आज आनी तुका, आज हांव तूं अनाथ, मुझे तेने तुझे तें कसलेंच ना म्हूण बगोवंक पुरो. जर तर आत्म्याच्या सक्तेन हांव तूं बरताव जाल्यार म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव तसलेंच विशेश तरेचे आमकां सर्वेस्पराचें सैन आमकां पळोवंक मेळटा. देवाचें राज त्या सैनीक ताणें कितें करता, ते आनले ते आरामगार येता आसतना ओ म्हणटा, आमचे सगळ्यांचे दोळे आनले जावं म्हणटा, आनी त्या सगळ्या सैनाक आपल्या इस्रायलच्या राया कडेन व्हरता. ताजे कडेन व्हडलें कांय तलवार नासली, ताजे कडेन कांय नासलें, तो सीदा व्हरता आनी तो बाचाव जाता. कित्याक, तो ताजो आत्मो सर्वेस्पराच्या आत्म्यांतय एक जावन आशिल्लो. जोमेन जेजू क्रिस्ताक धरूंक आयिल्ल्या वेळार आमी सामातेवाची 15-53 वाक्यान पळयता, थंयसर आसले सीत म्हूण आमी ताजो खान कातरता आसतना जेजू म्हणटा तशें करनाका. हांवें आतां सांगल्यार 12 फौजी चड सैन हांगासर येवन रावता. खंयसर जावन येता, मनशाच्या संवसाराचें सैन न्ही, बगार सर्गींचें सैन येवन रावता आनी सगळें बदलावण करूंक शकता. पूण हांवें ह्या म्हज्या निर्मिल्ल्या प्रकार हांवें मरोंक जाय, त्या दुखून हांव तें सैन आपयना. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या सर्गींचें सैन राज आसा. तें राज आसा म्हणून आमकां जाय तितले उल्लेख आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. मात्र न्ही, जेजू क्रिस्त सरकार गेल्या उपरांत आपल्या ताजे फाटलावदारी आतां आमी सांत म्हूण आपयता, त्या सांतांच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार जायते अजाप करूंक शकतात. कित्याक, ते सर्वेस्पराच्या आत्म्यांतय एकवटन आशिल्ले. आज हांवें आनी तुवें उडास करूंक जाय मोगाचें न्हू. तूं आज खंयच्याय एका परिस्थितीर आसूंक पुरो, कितल्याय कश्टांच्या परिस्थितीर आसूंक पुरो, म्हजी आनी तुजी समुदाय मस्तू एक कंगाल जावन आसूंक पुरो. जर तर हांव आनी म्हजी समुदाय ह्या विशयेंत सगळें आमी मोन कर, जर तर आमी मागण्यांत थीर रावून त्या आत्मो म्हळ्यार देव म्हळ्यार आत्म्यांत एक जाल्या जाल्यार, जर तर हांव आनी तूं म्हाका आनी तुका रसुल्लो उद्देश जावन आसा, त्या आत्म्यांत एक जावन राजवडकी चलोवचो आत्म्याची सकत जावन म्हाका आनी तुका सर्वेस्परा देवान रसुल्लो. आमी विसरून गेले हांव मोगाचें न्हू. आयच्या समाजान म्हज्या आनी तुज्या उद्देशाचो जिवीतच विसरून गेले हांव. आज हांव आनी तूं एका मनजाती सारकें जिवन आमी जिवन आसा. कशें जिवन आसा, मनजाती खाता जेवता, मुनिसी खाता जेवता, मनजाती न्हिदता, मुनिसी न्हिदता, मनजातीकी भुरगीं जातात, पिलां जातात, मनशाकी पिलां जातात. मनजाती एक दीस मरता आनी मातयेक सारें जाता, मुनिसी मरता आनी मातयेक सारें जाता. आमी चिंताव आमी मनजातीची उत्तम, कित्याक म्हळ्यार आमकां कांय घर बांदूंक आसा, पूण मनजाती हर एक घर बांदता. सुकण्याक एक गूड आसा, लायनाक एक डन्न आसा, म्हळ्यार ताजो तो म्हणल्यार एक गूड आसा, गावी आसा. तशेंच हर एक मनजातीक तांचेंच म्हणल्यार एक निर्मणे आसा. आमी सांगूंक पुरो आमची आर्थीक परिस्थिती आमच्या भुरग्यांक फोंडतरांक दवरिचें म्हणून मनजाती सकाळीं उठून फाटी येता, त्या दिसाचें खाण खाता, ती केदींच बुकेना, ताका जाय तितलें मेळटा. पूण मनीस भिवकुरो जावन आजी आसा. हांव आनी तूं, म्हाका आनी तुका मनजातीचें जिवन आमी जिवन आसलेल्या वरवीं हांव आनी तूं सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका रसिल्ल्याचो उद्देशीत निर्णय जावन हांव आनी तूं जियेल्ल्या वरवीं आमचें आज कितेंच अधिकार आमी चलयनासतना एक आळणी जाल्ल्या मिठा बरी हांव आनी तूं जिवन आसा मोगाचें न्हू.
त्या देखून आयच्या दिसा आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. सर्वेस्परा देवा, तुवें म्हाका रचलाय रजवडकी चलोवच्या खातीर. तुज्या सारकेसो तुवें रचलाय. तुजो पूत आनी तुजी धूव जावन म्हाका रचलाय. आनी आज हांव अत्रेकतां सोम्या तुजे बरेंच हांवें जावंक. तुवें म्हाका रचलो उद्देश तो जारेक येवंक. आयच्या वचपार आमी पळयलें थंयसर त्या रुखाक फळ दिला तो आंजोराचो रोको कातरून घालूंक सांगता आसतना तो माली म्हणटा ना 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 आनी एक ताका अवकाश दिता, आनिल्लो ताका अवकाश दिता, परत तेन्ना तो फळ दिता की पळया. स्वामी जेजू आज म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत इतलेंच करता. खंयच्याय परिस्थितीर आज आमी आसूंक पुरो स्वामी जेजू म्हणटा पाप ताका आनी एक अवकाश दिया, आनी एक वर्स दिया, सोमा जाता गे पळया, सोमा जाता गे पळया. म्हाका तुका असले अवकाश दिल्ल्यान मोगाचे न्हू. आज हांव तूं जिवन आसा, पूण ह्या अवकाशा वेळार जर तर हांव तूं जाणा जाल्या म्हज्या आनी तुज्या जिवीत असो म्हज्या रस्तारान रस्ता जावन अशें म्हाका रचलो उद्देश जावन आसा. ताज्या स्वरूपय असो जीव असो स्वास दिवन म्हाका बरें करूंक ताजे बरींच मातकार्यां करूंक जर तर म्हाका तुका रचला जाल्यार आज आमी ह्या आराधन जाता आसतना सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. सर्वेस्परा देवा लागीं सांगया म्हाका सोम्या तुजे थंय एकवटाय आनी तुवें म्हाका निर्मिल्लो उद्देश म्हजो जारी कर. तूं जावन आसा रचणार, हांव जावन आसा रचना. तुज्या रचणार जावन त्या म्हज्या रचना थंय दवरलो तो उद्देश म्हजे थंय जारी जावन दिवन मागया. मोगाचें न्हू. ह्या वेळार सगळ्यांक सर्वेस्पर देव हांगासर आसल्या हर एकल्यांक सर्वेस्पर देव आशिर्वाद घालून दी, बेसांवांनी बरोवन दी. जें कितें आतां मुखलें मागणें जाता थंयसर त्या पाद्र्याबान मागता आसतना थंयसर ताजे थंय दैवीकता चड आनी चड सक्तेंत आतां तो प्रकाश आमच्या हर एकल्यांचेर फंकोवन दी. जें कितें उतार माध्यमांनी आयकोन आसात आनी जें कितें आराधन मुखलें चलोवन पळोवन आसात सर्वेस्पर देव सगळ्यांचेर तांचेर दैवीकताचो आत्मो तांचेर सगळ्यांचेर फंकोवन दी. तांकां तें सोडवण असो संतोश असो उल्हास तांकां भोगोवन दी. आनी ह्या वेळार आमी वॉट्सॅपांत एक नंबर काण गेला आनी तें जावन आसा कोणाय कितें गरज आसा जाल्यार त्या वॉट्सॅपाक तांणी तांचे मेसेज गेली तांचे खातीर आमी मागता. आमी शालम प्रेयर ग्रुपाचे मिनिस्ट्रीचे हर एका दिसा आमचे इंटरसेसरी ग्रुप रातीक 9 ते 10 वऱ्यां पर्यंत चडून आमी सगळ्यांच्या गरजां बसत मागोवन आसा. जर तर कोणाय कितें गरज आसा जाल्यार ह्या नंबराक तांणी तांचे रिक्वेस्ट दियेत 7676820424. मुखल्या दिसांनी हांगासरी नेक्स्ट हप्त्यात हांगासरी आमी ह्या उद्देशा खातीर कोणाचे बरो कितें उद्देश येतात तांच्या पासून हांगासरी आमी मागणें चलयता. हर एक दिसा रातीक 9 वरार आमी आमच्या ग्रुपान मागणें चलोवच्या वेळार सगळ्यां बसत आमी मागतले. कित्याक म्हाका आनी तुका रचला सर्वेस्परा देवान एकच उद्देशान जिवाचो स्वास दिवन ताज्या निर्मोणे प्रमाणे एक अधिकार चलोवंक बरें करूंक आनी बरें करीत वचून आमचो आत्मो ताजे थंय एकवटून जियोंक. आमेन.